आम्ही सध्या असा सांतिनीस जंक्शनाचेर तुम्ही माझ्या फाटल्यान हे पळोवंक शकता. हे सांतिनीसचे जंक्शन हांगासर काल एक डेमोलिशन जाला जे माझ्या फाटल्यान आता तुम्ही पळोवपाक शकता. हे जे हांगासर काल हांगासर एक हॉटेल आशिल्ले त्याचे डेमोलिशन जाला. ते इल्लीगल आशिल्ले म्हणून त्याचे डेमोलिशन जाला. आम्ही पळोवपाक शकता की फाटल्या वर्सा एप्रिलान जेन्ना थोडे लोक हायकोर्टान गेल्ले की स्मार्ट सिटीची कामां टायमार जायनात तेन्ना हांगासर जे जज आसा जस्टिस महेश सोनक तशेंच जस्टिस वाल्मिकी मिनेजीस ते हांगासर आयले. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केले स्मार्ट सिटीच्या कामाची. तेन्ना तेंच्यांनी खंय तरी नोटीस केले की हे हांगासर जंक्शनाचेर जे स्ट्रक्चर आसा जे हांगासर हॉटेल आशिल्ले ते इल्लीगल आसा. तेन्ना तेंच्यांनी जे ऑथॉरिटीज आहा तांकां गायड केले की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन कितें करचें आणि हे जे इल्लीगल स्ट्रक्चर आसा ते काडचे. आणि ताजी ऑर्डर काल येयल्या. डेप्युटी कलेक्टरान हे डेमोलिश करपाची ऑर्डर काढली. तेन्ना आमी पळोवंक शकता की हे जे डेमोलिशन काल जाले. पूण एक प्रश्न आमकां सदां असो चिंतपाक येता की जेन्ना तुमी खंयचो बिझनेस चालू करूंक सोदता जावं खंयसरूय शॉप घालपाक सोदता तेन्ना तुमकां खुबशे जे लिगल फॉर्मेलिटीज आसता त्यो करच्यो पडटा. खूब ताण मनशाचेर येता. पूण अशा तरेन जेन्ना इल्लीगली अशी स्ट्रक्चरां येतात इतली वर्सां ती हांगासर चलतात जाल्यार हो कारभार कोण पळयता काय आणि हेका कारणीभूत कोण? कारण जर इतली वर्सां हे हांगासर इल्लीगली चलताले जाल्यार थंय कोणेच लक्ष कशें काय घाल्लें ना हो एक प्रश्न पडटा. कारण जेन्ना जस्टीस जे हायकोर्टाचे आसा ते हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयले तेंच्यांनी नोटीस केले आणि मागीर हे जे डेमोलिशन आसा ते कालच्या दिसाक अशे तरेन जाला. पूण जे हांगासरले जे लोकल जी बॉडी आसा जी लोकल गव्हर्निंग बॉडी ताचे मेंबर आसा तेंच्यांनी केन्ना हे नोटीस करूना काय की हे हांगासर इल्लीगल आसा हो एक प्रश्न पडटा. पूण सध्या जे आमी म्हणटा तशें काल हांगासर ह्या इल्लीगल स्ट्रक्चराचे हांगासर डेमोलिशन जाल्या. तशीच पणजे वाठारान आनी जायती इल्लीगल प्रॉपर्टीज आसा ज्यांचे डेमोलिशन जावपाचे आसा ते आमी फुडाराक पळयतले. पूण हो प्रश्न सदांच उरतलो की अशा तरेन इल्लीगली स्ट्रक्चर्स येता कशी आणि ती इतलो तेंप उरता कशी काय म्हणून. प्रुडंटा खातीर सांतेनिसच्यान तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव स्वप्नील तारी.